एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. सकाळची ताली 8:30 जे आता व्लॉग स्टार्ट करता. आयज म्हटलें मातशें चाय न्ही डिफरंट प्लेसी बसून पिवया म्हटलें. सो काल न्ही मातशें हांगा बाल्कनीनी मातशें खूब म्हणजे क्लीन केलें. ते सांगलें मातशें कर म्हणून आनी हांगासर दाखयता तुमकां. आनी हांगासर अशें हांवें चेंजीस केला. पळयात हे सगळें काल न्ही तेणी क्लीन केलें. आतां हांगासर एकूच मनी प्लांटूच दवरला. बाकी सगळें ते आर्टिफिशियल थंयसर ते लास्ट आनी पळय हांगासर एक आनी हे बेश्टें आर्टिफिशियल हांगा दवरला. म्हटल्यार सगळें झाडां बिडां काडलें. 1-2 कुंड्यो आसलेले हांगासर, पण ते प्लांट बरे जायत नासले. सो काडले हांवें सगळें ते काडून सगळें उडयलें. आनी हांगासर एक एम्प्टी आसा वेसल आनी हांगासर हांवें ते प्लांट दवरला. तो हांगासर म्हटलें मातशें बरें क्लीन करया म्हटलें आनी फक्त एक मनी प्लांटूच दवरला हांवें. आतां मातशें बरी दिसता पळोवपाक कळ्ळें न्ही. आनी हांगासर हो टेबल दवरला हांवें. सो चायक आज आसा चपाती आनी दाखयता तुमकां. सो चायक आसा चपाती आनी हें न्ही काल हें केल्लें रातचें मिक्स भाजी. तुमी म्हणूंक शकता वॅज हंडी कशें. सगळें पनीर, कॅरट, बिन्स, मागीर तुजे ग्रीन पीस घालून न्ही भाजी केला चपाती वांगडा आनी च्या. सो म्हटलें सदांच आमी भितर बसता वाज येता न्ही, एकूच कडेन बसून खावपाक वाज येता. सो म्हटलें हांगा बसया म्हटलें. तर हांवें सेटअप केला हांगासर बसून खावपाक. ओके, इफ हांगा बसून रितीक स्टडी करूंक मेळटा. सो हें टेबल आमी आतां भितर दवरना कित्याक इशूका लागून. तो मातसो आतां टेबल बी मातसो उखलता, टेबला हात धरून चलता, हें करता, उबो रावता, मागीर ते टेबल न्ही फुडें फुडें वयता. सो ताका आमी ते अडचून जाता रुमान त्या हॉलान. सो म्हटलें टेबल ते हांगाच दवरया. सो म्हाका न्ही कमेंट केल्लें की तुवें ते सारसान हें कित्याक घेवंक ना कितें तें फावंटन. सो फावंटन इतलें बरें बरें नासलेलें कळ्ळें न्ही. सिंपल अशें डिजायन आसलेलें. सो शिव म्हणपा लागलो म्हाका एमेझॉनान काल पयलें आमी. एमेझॉनान सामकें बरें बरें डिजायनां सामकें बरें बरें आहा. 1,500 2,000 अशें. आनी तुमकां डिजायन कितें सांगू A1 सामकें. सो म्हाका हांगा न्ही दवरपाक एक फावंटन जाय. कित्याक खबर आहा, ते उदकाचो आवाज न्ही आयकपाक न्ही खूब बरी दिसता. रिलॅक्स मेळटा सारकें. पयलीं आमगेर आसलें तें पिड्ड्यार जालें. केन्नाय न्ही एक फावंटन घरां आसूंक जाय. तो उदकाचो तो येता पळय सावंड सामको बरें हेल्थाक सामकें बरें. तुका रिफ्रेशींग दिसता सामकें. पीस ऑफ मायंड सामकें. सो आतां हाडल्यार न्ही म्हाका हॉलान दवरूंक मेळचें ना. ऑर्डर करतलें हांव. एक बरेंशें पयलें हांवें ताका बुद्द आसा बरें आहा. तितून 2,000 कितें आहा ताका. सद्या हाडून हांव हांगा दवरतलें. हें मनी प्लांट आहा पळय तें काडटलें आनी हांगासर मदीं हांव फावंटन दवरतलें. सो अशें म्हाजें प्लॅन आसा. सो अशें हांव चिंतलां की बारीक बारीक अशें मेकओवर करूंक जाय, पण इतलें इजी ना तें करपाक. एट प्रेझेंट सिंपलशें केलां हांवें. सो पळोवया मागीर कशें केल्यात तें. ओके, तो इश्वी उठला. इश्वी काय बेगिना उठला. सो तो खेळटा. तर ताकाय आयक दितलें हांव चपाती. जस्ट दुदान दवरलां हांवें सोक करून दवरपाक. तें मातशें सॉफ्ट जातलें मागीर ताका खावयतलें. ओके, चला करता ब्रेकफास्ट मागीर मेळटा तुमकां. यो च्या पिवपा यो. कितें बर्र 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 कितें बर्र आं यो च्या पिवया आमी. यो यो. सो हांगासर फॅन आहा न्ही तें आमी हें दवरलां हांगासर. जाल्यार फॅना कडेन हात लायता बीन. हांगासर जाल्यार मातसो खेळटा आनी मागीर परत वयता. कितलें म्हूण दार बंद करतलें. शी 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 इश्वी बंद कर. दाप तें. हय हांगा यो घे चपाती घे. शी पळय पळय कसलें मस्ती पळय. यो यो थोडं हाय म्हण. इश्वीक इश्वीक थोडं हाय म्हण. गेलो असो येता असो बसता मागीर वयता. सो जस्ट शावर घेवन आयलें हांव. आयज सामकें इशूकाचें टायमिंगूच चेंज जाला. आयज तो 9 उठलो. ताका मागीर चपाती हांवें भरयलें. रडपा लागलो. मागीर रडपा लागलो म्हटलें आई म्हणपा ताका हांवें न्हांवपाक घालनाका न्हीद घाल. सो 9 उठलेलो. 10 परत न्हिदला. आतां ताका न्हांवपाक घालूंक ना. तेजें मेडिसीन आहा तें बीन कांयच घालूंक ना. आतां तो न्हिदला. आतां केन्ना उठलेलो कांयच खबर ना. आतां उठ्ठलो आतां आनी परत न्हिदचो ना तो. मागीर ताका न्हांवपाक घालतलें. हांवें सामकें रुटीन चेंज की ताका मातशें जिवाक बरें ना. थंडी जाला ताका. सो तो मातसो कितें करता. सो ताका लागून आसूं म्हटलें न्हिदुनी म्हटलें. सो हांव म्हटलें तो न्हिदलाच न्ही. हांव बेगीन शावर घेवन येयलें. ओके, आनी हेजें आयजच्यान एग्जाम स्टार्ट यो रे. जस्ट आत्तां येयलो. आयज खंयचो पेपर आयज आसलेलो हें व्हॅल्यू एज्युकेशन. सो पेपर आसलो आयजच्यान एग्जाम स्टार्ट तेजे. सो सगळे एक पेपर आसा. ते एक बरें आहा गजाल. एक पेपरूच आहा. आनी मदीं गॅप आहा. हॉलिडे आहा. गुडीपाडवा हॉलिडे मागीर संडे हॉलिडे मेळटा. सो तें एक बरें आहा. सो आयज आसलेलो व्हॅल्यू एज्युकेशन. फाल्यां कंप्युटर. सो फाल्यां आसा कंप्युटर. सो म्हटलें कंप्युटर व्हडलेशें कांय ना. सो म्हटलें आतां सायन्स कर म्हटलें. सायन्स न्ही खूब आहा. थोडें उरलां हेजें करपाचें करुणा न्ही. सो म्हटलें आतां ताका सायन्स कर.
ट्युशनाक वयतलो मागीर रातचे हांव कंप्युटर व्हडलेशें कांय ना आनी कंप्युटर सामकें टफ कशें कितें म्हणून फक्त लेसन रीड करून धाडटा हांव ताका कळ्ळें न्ही जस्ट तांकां फिल द ब्लँक्स टीक मार्क असलेच कंप्युटर येता ओके सो फायनल एग्जाम स्टार्ट जाल्ले आसा मागीर हॉलिडे ओके सो चल रे आतां जस्ट आत्तां येयलो तो नालो आतां टिफीन बीन ताका दिता हांव सकाळीं सो टिफीन तांकां आतां खावंक मेळना स्कुलान तो वॅनीन मागीर बसून खाता सो उरलेले मागीर घरा खाता जस्ट ताणें आतां चपाती बीन खाले सो म्हटलें ताका आतां वच भितर वच सायन्स स्टार्ट कर सायन्स घेता ओके आतां इश्यू उठोंक ना सो काल न्ही आईन एक पयर न्ही एक आईन एक भाजी केला पावता म्हणून एक सीड मेळटा ओके ताची भाजी केल्ले ते हांवें शूट केला सो आतां घालता हांव तुमी पळयात ओके सो आयज हेजे न्ही भाजी करतले म्हणजे सुक्का टायप करतले हें कितें हें तुमकां सांगता आनी हें तुमकां न्ही बागायदारान मेळटलें पॅकेट ओके सो हें पॅकेट अशें आसता दाखयता तुमकां हेका न्ही हें म्हणटा पावता हें पळयात पावता म्हणटा हें ड्राय एक्चुली वलें मेळटा वलें बियो भाजी करपाचें तूं हें सुकलेलें सो अशें मेळटा आनी तें अशें आसता हें पळयात तुमकां दाखोवपा लागून न्ही हांवें काडून दवरलें हें अशें आसता सो रातचें न्ही आमकां उदकान घालून न्ही हें फुगत घालूंक जाय सो रातचें उदक घालून दवरलेलें आनी सकाळीं हें पळयात आतां मॉर्निंग जाल्लें आसा आनी हें हेज्या वयर न्ही दाखयता तुमकां हें आतां रातचें हांवें भिजत दवरलेलें थोडें काडून दवरलां हेजें न्ही स्कीन काडूंक जाय अशें वीथ स्कीन न्ही हें खावंक बरें लागना म्हणटा अशें स्कीन न्ही काडून घेवंक जाय पण हेका पाशियेंस जाय आं सगळें करपाक हें सुकलेलें न्ही वलें मेळटा आनी चडशीं हें न्ही वलें न्ही कर्नाटका सायड बेलगाम बेंगलूर हें खूब फेमस पूण गोंयान न्ही हें मेळपाक खूब डिफिकल्ट कळ्ळें न्ही मेळ्ळें न्ही फ्रायडे मार्केटार मेळ्ळें म्हापसा शुक्रार म्हापसा ओके सो पळय अशें न्ही आमकां हें सालां काडून घेवंक जाय सो हें सगळें सालां न्ही काडून घेतला आनी ताका खूब टायम लागता सालां काडून घेवपाक अशें काडून घेवंक जाय सालां ओके सो दाखयता पळयात सालां बीन काडून घेतला सो हेजी आयज हांवें भाजी करतली हें न्ही चपाती वांगडा भाकरी वांगडा आनी खूब बरें लागता आनी हेका म्हणटा पावता चड कांय ना हें आसा 250 ग्राम 23 रुपीज हेजी भाजी खूब बरें जाता आनी सो हेजी आयज हांवें तुमकां सुक्का दाखयता पॅन दवरला आतां तातूंत घालता एक 2-3 चमचो तेल घालता सो आतां घालता हांव लसूण निमशें धाडून घेतला हांवें मातशें एक लायट ब्रावन जायसर ताका आमी फ्राय करून घेवया सो आतां घालता हांव कांदे हांगासर 2 कांदे हांवें चॉप करून घातला ते घालता आनी कढीपत्ताय घालता सो आतां आमकां कांदे न्ही 1-2 मिनटां आमी बरें एका फ्राय करून घेवंक जाय सो कांदो न्ही हांगासर ब्रावन जाल्लो आसा मातसो आतां घाले आमी टोमॅटो हांगासर 2 घेतला चड कांदो टोमॅटो पडले न्ही ती भाजी खूब बरें जाता थोडेंशें मीठ घालता सो मीठ घालून न्ही आमकां हें न्ही कांदो न्ही टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय सो टोमॅटो न्ही हांगासर सॉफ्ट जाल्ले आसा सो आतां घाले आमी मसाला पळयात 1/2 टीस्पून घातला हळदीचो पिठो एक व्हडलो चमचो घेतला हांवें रेड चिली पावडर एक धाकटो चमचो घेतला हांवें गरम मसाला सो बरें एका मिक्स करून घेयात मिक्स करून न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी ताका बरें आमी फ्राय करून घेवया सो हें पळयात एका न्ही 1-2 मिनटांनी हांवें बरें फ्राय करून घेतला सो आतां आमी घाले पावता घालून न्ही उदक बी कांय ॲड करप ना पयलीं एका बरें कांदे टोमॅटो वांगडा न्ही बरें एका मिक्स करून घेवंक जाय बरें एका मिक्स करून घ्या सो हें पळयात हेका न्ही बरें मिक्स करून घातला आतां उदक घालता उदक न्ही जितलें सगळें भरता पळय तितलेंच आमकां उदक घालूंक जाय कित्याक तें बरें शिजोवंक जाय ताका लागून सो इतलेंच पुरो उदक आनी उदक ॲड करचें ना हांव मातशें हें उदक न्ही तुमी टेस्ट करून पळयात मीठ बी कमी आसल्यार मीठ घाला थोडेंशें मीठ घालता आनी आतां बरें आमकां न्ही हें ड्राय जायसर न्ही आमकां हें शिजोवन घेवंक जाय आनी तें पावता आहा पळय बरें कूक जावंक जाय बरें मिक्स करता धांपून ताका बरें शिजोवन घेता सो एका धांपून आमी शिजोवन घेवया सो मदीं मदीं न्ही लीड काडून न्ही चॅक करात तुमकां पळोवंक शकता उदक आसा अजून सो हें ड्राय जायसर न्ही आमकां कूक करून घेवंक जाय आनी अजून न्ही हें पावता अजून मातशें उरलां शिजपाक हांगासर न्ही हें जाल्लें आसा पळयात बरें ड्राय जाल्लें आसा बरें सुक्कें जावंक जाय कळ्ळें न्ही सो हें पळयात आनी पावता बीन बरें शिजलेलें आसा
सो अशें आमकां न्ही हें ड्राय करूंक जाय. तुमकां जाय जाल्यार थोडे सोय घातले आतां, हांव घालना सोय, आनी कोथमीर घालता. सो हांगासर आमची भाजी रेडी. चपाती भाकरी वांगडा न्ही खूब बरें लागता आनी हेल्थाक खूब बरें हें. ओके, सो ट्राय करा तुमी आनी ट्राय करून न्ही म्हाका कमेंट करून सांगा. सो इश्वी उठलो, 1 जाली, न्हांवपाक घातले, आतां गांव भोंवता. कितें भोंवता? आतां गांव भोंवता. गांवान सामको बुडलो. खंय वयता? पळय गांवान सामको बुडलो. AC ऑन आसा, सगळें आसा, गांवान बुडलो. कितें आयज कसली न्हीद ती? आं? सो ताका न्हाणयलें आनी तुमकां ते रेसिपी शेअर केलेले 2 दीस फाटीं केल्लेले. आनी आयज दाखयता, आयज आमचे मेन्यू कितें आहा तें. जस्ट शिवान कॉल केल्लो, तो आयज जेवपाक येना खंय. सो म्हटलें टेंशन ना, जस्ट थोडेशें शीत कर म्हटलं आई. सो आयज केला सोया चंक करी. सोया चंक करी केला का सामकें चिमणी बीन क्लीन केल्लें. हय दिसता की यूज करपाचेंच नाका, हय दवरप कशें तापोवन. ओके, सो दाखयता आयज केला सोया चंक करी. आनी ब्रिंजल हाडलेली भयणी, लांब ब्रिंजल कापा खावन खावन वाज येयले. सो म्हटलें आयज भाजी करया म्हटलें. सो उरलें फाल्यां बी उरतलें, कित्याक आतां पाशेंच जायना डेली कितें कितें करपाचें, हय का न्ही. सो सोया चंक करी इश्यू काकू दवरला. सोया चंक आयज ताका खिचडी करतलें न्ही, तितून घालतलें हांव सोया चंक. खूब बरें हेल्थाक सोया चंक. सोया चंक करी सेम चिकन करी करना थंयच करपाचें, खूब बरें लागता, खूब बरें लागता. सो आतां आमगे न्ही करपा लागला. पयलीं आमी करनाले, आतां आमकां रूच लागला गरम मसाला घालून. आनी हांगासर तें ब्रिंजल, हें पळय ब्रिंजलची भाजी केला. जालें आयचें जेवण. सो ऋतीक बसला स्टडीज करपाक. ताका स्टडीज तेजेय पळोवंक जाय, मागीर हेकाय पळोवंक जाय. हांगा भोंवता न्हू रे. सो आतां न्ही हांव कितें करता, काय म्हणजे व्हिडिओ बी काय शूट करतना हांव काय व्हिडिओ शूट करना. आतां न्ही हांव तें वयल्लें आसा न्ही, सो हांगासर न्ही मातशें सगळें काडटा सामान, कित्याक दिसाक एकूच करचें पडटलें म्हाका. सगळें क्लीन करूंक बसलें न्ही जावचें ना. सो हें आतां वयल्लें हांव सगळें काडटा सामान, बरें पुसून काडटा आनी हें तेजे बरें मॅट घालता आनी परत सामान दवरता. अशें एक एक करूंक जाय, कित्याक तशीं कामां सगळें उरता, कळ्ळें. चला करून घेता. आवय काजळ पुसलें मरे, घामान बुडलो न्ही तो, सामको स्वेट येवपाक लागलो. आनी तें काजळ पळय पुसलें. हें पळय कितें तें अवतार, तुजो अवतार खबर तुका कितें जालें तें? तुजो अवतार पळयला तुवें? आं कितें कितें माडी नाका अशी पाय 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 करप ना. अवतार पळय तुजो, घामान बुडला, एक कडेन बस. कहो जाला पळय सारको, आत्तां न्हांवून येयला, AC ऑन आसा आनी पळय सामको घामान सामको बुडलो. हय रे, खूब लेक्चर दिवन मागीर बसला स्टडीज करपाक. बस म्हटल्यार बसना. खंय वयता असो यो. तुम्ही म्हणटली ताका सॉक्स कितें घालून दवरता, आतां गरमी स्टार्ट जाला. एक्चुअल रिजन कितें आसा खबर आहा? हांसता पळय तो न्ही अशें झरकून फुडें वयता, अशें क्रॉल करना. पांय अशें हें करून तो क्रॉल करना, झरकून वयता. सो कितें जाता तेजे पांयार न्ही मातशें स्कीन भायर येयला, ब्लड येता. सो म्हणून ताका हांव सॉक्स घालून दवरता, कित्याक तो झरकून फास्ट वयता. आनी टायल्साचें ताका हें लागता न्ही पांयान, सो ताका न्ही मातशें ब्लड येयला पांयार, मातशें स्किनी बीन गेला. कितें रे तें मॅट बीन घेवन खेळटा, कितें खेळपाचें रे तें मॅट? कालूच हांवें मॅट वॉश केला हेका लागून. आं तें कसलें योगा? उठ. चल 1 जालें, ताका हांव दवरता खिचडी. मागीर बुकीन तो रडटलो मागीर तो खिचडी. आईज थोडें म्हाका ब्लिंकिट राव रे, ब्लिंकिटाचें सामान ऑर्डर करता. म्हाजें मूंग दाळ संपला, मूंग दाळ ना. सो म्हटलें आतां ऑर्डर करता. आयज ताका हांव हें घालतलें, तूर दाळ चड घालप नासता, कित्याक तें मातशें गॅस्ट्रीक आसता ताका लागून. केन्नाय ओके दिवपाचें. ओके चला मागीर मेळटा तुमकां. सो वयलें सामान सगळें काडलें हांवें, दाखयता तुमकां. हें पळयात, अशें न्ही हें घालपाचें आनी अशें हालना बरें स्टीक जाता. हें पळयात, मागीर कट करपाचें ताका, कितलें आहा तितलें कट करपाचें. आनी फुडें हांव आतां कट करतलें, मागीर तुमकां सामान बीन धरून दाखयता. हें पळय बरें दिसता पळोवपाक आतां मातशें. पयलीं हांवें बरें पुसून काडलें सगळें. सो आतां कट मात सारकें जावंक जाय एक्झॅक्टली. ओके चला करून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. सो जालें म्हाजें. हें पळयात अशें दवरला, एकाच्या वयर एक सामान, जागोच पावना. ओके सो हे पयशे घातला हांवें. आतां मातशें बरें दिसता. हें तुमी काडून न्ही वॉश बीन करूं शकता, बरें पुसूं शकता आनी परत घालपाचें. कळ्ळें न्ही? हें पळयात तरी यूज करूं मेळटा. जालें एक फायनल.
जालें सो मागीर फाल्यां नेक्स्ट कॅबिनेट बीन काडून सगळें सामान दवरतलें एक काम जालें चला. सो थोडे न्ही अशे कट्स आसलेले पळय इतले उरला सो हांवें कितें केलें खबरा अशें एग्जॅक्ट कट करून न्ही हांगा घातला आतां मातशें बरें दिसता बरें पुसून काडलें आनी हांगासर घातला हांवें. सो कांय वेस्ट करप ना कितें बारीक बारीक धाकटे स्पेस आनी थंय घालपाचें मॅट. आयज बरो इशुकाचो न्यू लूक दाखयता. न्यू लुक. हय राव पप्पा ताका पॅन्ट घालता रेशवी इशुकाचो न्यू लूक आनी तुमकां शिवाकू मेळटा. हय हय किश तुका शिवू मेळोंक ना खूब दीस जालो. राव राव जालें रेडी म्हटलें मातशें बरी दिसता ताका तें घालया म्हटलें. राव दाखयता तुमकां मातसो राव. टायम सांग जाली आतां खंय मातशें सिलिंडराचे प्रॉब्लेम जावपाचे आहा खंय म्हणून आमगेर इंडक्शन आहा न्ही चडशे आतां आमी इंडक्शनचो यूज करतले चड. आसा आमचें एक सिलिंडर न्ही भरलेलो आसा आनी एक चालू आसा सो म्हटल्यार ते आनी कितें बेश्टे ऑन करपाचें म्हणजे चड टायम लागता पळय ते म्हटलें तितलें आमी हेका करया लायटार म्हणजे इंडक्शन. हय हय रे इशू न्यू लूक तूं चड हाय म्हण पयली. हाय हाय पळय एका चड केस ना आसूं म्हटलें मातशें बरें दिसता. कोकोनट ट्री मिनी मिनी कोकोनट ट्री आतां कितें जाता बरा ताका तें ब्लॅक कलर टिकले लायले न्ही घामान सामको बुडटा आनी तशें हातान बीन सगळें मेळ करता. ताका चड केस ना न्हू गे इफ चड थीक केस बी आसले न्ही जाल्यार बरें जावपाय ताका. आसूं म्हटलें घालया म्हटलें मातशें ताका गरमी जावची ना न्हू शिनात अशें बांदल्यार बीन न्ही ताका मातशें गरमी जावचें ना. हेका कर खंय पण तुजें हें जावचेंच ना तुजें केंसूच उबें रावना जायत ना कांयच ना पयर केंस कट केले न्ही सो आतां कितें कर खबरा एग्जाम जावन न्ही केंस वाडयना कट करनाका लांब कर मागीर पॉइंटर बांदया. आता बांधणे जायना पळय जायना गे रबर बँड घेवन ये चल हाडटा राव आपल्याक एक बांद खंय. एक्चुली ऋतुबाची कितें खबर आहा जें कितें इश्यू करता पळय तें आपल्याक करूंक जाय. हय तेजें आतां पळय रबर बँड आसलें ओके मेवळें पण तुजें जावचें ना केंस बिरे बांदता म्हाका ब्लॉग घेता स्टडीज घेवंक जाय फाल्यां पेपर आनी प्लास्टीक टप दिला बरो खेळटा गे हेका बांदता. तुजें जायना पप्पाक बांद जायना मरे बारीक आहे तुझी केंस कट केला न्ही आनी तेजें खूब सिल्की केंस ऋतुकाचें कळ्ळें न्ही आनी ती सारकें आतां भोव मारनाका दुखता जाल्यार बांद म्हणटा आनी पानावस आनी तुका केंस हातीरूच येयना सारकें सुलटा सिल्की आसा केंस तुजें आनी कट केला न्ही सो एग्जाम स्कुलान घालता तो फाल्यां ऋत्वीक स्कुलान वयतलो असो पोनीटेल सारको फेमस जातलो सगळे जाण तुकाच पळयतले मागीर तो बी आपल्या वडल्यान बिजी. कितें केलें तुवें आयज कितें केलें तुवें तूं तेका मारलें मरे तुवें तेका इशू तें मारलें मरे तुका खंय लागलो तुका बुबू बुबू लागलें इशुका हांगासर म्हाका खबर ना कितें जालें तें म्हाकाच खबर ना कित्याक हांव भितर भायर इंडक्शन हांव न्ही भायर फाटल्यान इंडक्शना चार्ज दवरताले सो हेंचे हो न्ही शू खंय बसता पळय थंय चेरा पोना वयता हांव मागीर कितें केलें ताणें ना तूं खेळटा थिंगा ते टप तोंडाक लागलें टप ताका अशें तेणें पुश केलें तुका मस्त कट ताका तें हांगासर लागलें इशुकाक हेणेन तें हेजें मिस्टेक तुकाचें रडपा लागलो पळय तर हांगासर सारकें ब्लड येवपा लागला न्हू रे भैया तुका मारता न्हू रे भैया तुका मारता बाय मिस्टेक लागलें तेका बाय मिस्टेक खेळटा लागतात ते खेळटा लागतात न्ही ते पळय आतां असो करता पळय ते वयर चडोवंक पळयता आनी ते आनी हालता न्ही ते पळय आं पळय अशें हालता पडत भंय दिसता ते भायर दवरशिनात ते न्ही पळय असो रावता आतां उबो पळय पाळणें आनी पळोवपाचें ना न्हिदून उठ्ठा आवाज करना शिनात तो न्हिदून उठ्ठा उग्गी आनी उबो रावता असो करून कशें कळटा आतां म्हाका तें भितर बसचें पडटलें तो उठसर असो करता सामको ताका लायक उबें रावपाक आतां बसलो महाराजा इतलो घामयता सांगू तुमकां इतलो तो भोंवता हांगा थंय घामान सामको बुडटा सारको आं काडनाका भैयाचे हेर तो पळय घालून बसला ती चल भितर अभ्यास कर चल आनी व्लॉग कंटिन्यू करना हेजेर स्टडीज घेता तर चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता कंप्युटर पिरियड कंप्युटर पेपर म्हूण सांग
तो हो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. यो रे सगळं बाय म्हण. फाल्यां कंप्युटर पेपर पण त्याचे हांव घेता सायन्स ताची खूब आहा. आनी जस्ट रिसंटलीच एक न्यू लेसन शिकयला ते दिला, तेका लागून आयज घेतले हांवें तेजे. यो रे सगळं बाय म्हण. बाय. No. I love you friends. Please you comment subscribe to माझं रंगो बेसव. तू म्हणटा आमची युट्यूब फॅमिली कमेंट करता की इशुकाचे आमकां व्हिडिओ दाखय सगळ्या व्हिडिओन. म्हणजे ताका पयल्यार तांचो दीस बरें वयता खंय न्हू रे इश्वीक. हसतो. सगळ्यांक बाय म्हण. बाय. केस कोणता चल बाय म्हणशील. बाय. चल बाय.